जेन्ना आमकां कळ्ळें न्यूजार येयले मिडिया रिपोर्ट जालो तेन्ना आमी इमिडिएटली एक निवेदन दिलें सीपीक तशेंच सीओ की आमी बाबा हे आमकां मान्य ना. ताका आतां जाले 8 तारखेक आमी निवेदन दिल्लें. आमकां कितें सांगलेलें आमी रोखडेच डिसिजन कितें तें घेता, तुमचें निवेदन आतां पावलां म्हणून. पण आमी 8 दिसाचो टायम दिल्लो, तो टायम जालो. मागीर आमी वचून माननीय आमदाराक मेळ्ळे म्हापशाच्या. तेणी आमकां सांगलेलें की बाबा हे आपूण तेंचे कडेन उलयता, 8 दिसान कितें तो तोडगो काडया. ते 8 दीस जावन गेले, परत 8 दीस जावन गेले म्हणून आमकां ह्या विकान आपयल्ले. तर आतां आयज आमी सीपी आनी आमदार आयज आमदाराचो दीस म्हापसा म्युनिसिपालिटीन येवपाचो म्हणून आमी आमदार आनी सीपी दोगी वांगडाच मेळटले म्हणून आमी हांगा जमल्यात. आमी सगळ्यांनी एक कमिटीन एक हे केल्ले रिप्रेझेंटेशन डीएमएको बी केला. आमची ते डीएमएच्या टेबलाचेर आसा ते रिप्रेझेंटेशन की हे वाडत आसा पळय हाऊस टॅक्साची चुकीची आसा म्हणून. ही केल्लेली आमी सादारण फाटल्या मार्च म्हयन्याच्या आसपास. आनी तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमचो वेपाऱ्यांचो सगळ्यांचो जो हो समस्या आसा पळय ती एक तरेची विकृती कशी जाल्लेली आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी वेपारीचेर आमकां जो अन्याय जाता. आनी तरी आसतना आमकां तांकां परवडना जालें की आमचे कडेन येवन ते आमकां हे करतात. डोनेशन जर जाय आसलेलें एखाद्या कोणाक जमता तो दितलो आहलो. हे डोनेशनूय न्ही, हे डायरेक्ट हुकुमशाही केल्लेली आसा म्युनिसिपालिटीच्या नगरसेवकांनी.